अशी दाखवते की अरे बापरे अरे बापरे अरे बापरे इतकी काम करतं कसं ना या काही याची ते नाही होती खाली क्वेश्चन म्हणजे तुझ्या काम करतं एक हातान अशी धरचे जोर हांव शिकतच हंग मारते दवरचे हंग गांड मागीर हाणे जर धरले आली मागीर मुखार एक मनशान नेमका मागची एक मनशान पोटात कशी काही तेची उलटे दवरचे मागीर कशी करची आज मस्त शिकला हांव कशी बापून देतो व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि परत की गुड मॉर्निंग घंटे जल्ले 10:42 आता जस्ट आता 10 घंटा उरले लायक न्हीद जल्ली मी गेली अम्मा उठयले ते आणि अशींच्या फोन केला कसं करतो करून मला यारी मस्त दिवस जाल्लो ना तेंचे उद्दा पुरा प्रॉपरली अस्की ना करून ताजे कितें अम्माक हांव फोन केला तर सांगता काय ना उद्दा पुरा समाईल करून आमगे घरकडची टांकी भरल्यार मागीर दिवसाक आमकां मागीर उद्दा येना मागीर तर ती गेला आता जाल्ले तांणी दिवचेच काय तिका आता हांवें तांणी पिता अम्मान कान इडली आनी कळमो दवरला तांची खातास आनी काही ऑप्शन ना मागीर मागीर पळया चलो इडली आनी कळमो हून करया आनी ब्रेकफास्ट करया तर काल रात्री हांव दूध मणाय घालना दह्या खातीर सुपर दही जालें फर्स्ट आम करता आशिल्लें ठीक आसा ताका फ्रिजात दवरया बाकीच्या पुरा इडली आनी कळमो फटाफट काडया तर इडली आनी कळमो करया आनी इडलीक लायक करून तुपान फ्राय करया वापस त्या मागीर कळमो घालून ताची विंगड टेस्ट आसता हा सुपर टेस्ट चलो फटाफट हांव इडली फ्राय करता कळमो काही हून करता चिकी उद्दा घालता मस्त चिकी पातळ जेवणी की आनी चावे करता दूध आसना हा काल थोडें दूध आशिल्लें ना जाल्यार थोडें मागीर वचून दूध हाडया तर इडली फ्राय केल्या कळमो लायक करून हून केला च्या करता सर आईची ब्रेकफास्ट अम्मान केलेला इडली कळमो गाइस ब्रेकफास्ट रेडी व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि आज संडे मॉर्निंग आता जस्ट उठावन मी गेले न्हावन पुरे जाल्ले फ्रेश जाल्ली आनी बाबूले मसाज आनी पुरे जाल्ला मसाज वाली येवन गेली बाबू लायक मसाज करून आता लायक ताका बांदी लागत ती आनी नीट करता आसतो दाखयता तुमकां पुढे संडे म्हणटाना मला अशी एक्साइटमेंट आसता अरे बाय संडे चिल मारया हांव आनी गणेश एकदम अशी चिल मारचे टाइमपास करचे भायर डिनरा वचचे फुल गंमत करचे संडे म्हणल्यार फुल एन्जॉय आता संडे म्हणटाना संडे मंडे सॅटर्डे ट्यूजडे कसले असो बाबू तू सकाळी सेमची हांव आतां रेडी जाला हांव आतां सत्तर बाब्बाक पळोवचें तर वचा आतां काल हांव मेळ्ळेसी तर आतां फ्री आशिल्लो तर लेखी वचून मेळया बाब्बाक आनी खेळया ताजे वाटो टायमपास करया पळया कसं करतस करून आतां जस्ट शोभ जाल्यार फोन आयला ते तसं नांव उठयला खंय तर वचा चलो सन वतस भायरी आनी एक अशी केस ना वारय आसा हांगा गार्डनांत पुरा जण क्रिकेट खेळत आसा ते हो हांव सान आसतना अशींची ग्रावंडान येवन पुरा खेळचें आशिल्लें संडे टायमार म्हळ्यार स्कुला रज आसता करून तशें हें पळोवनूच म्हाका मागीर पुरो उडगास येता तसो सान आसतना कसं दिवस आशिल्लो ते सान आसतना मजा येयले बेस्ट आशिल्ले ते दिवसू संडेक अशींची एक गार्डनान दाखोवन दुसऱ्या गार्डनान वचचें थंय वचून खेळचें मागीर घरकड सांगचें ना आशिल्ली काही चमकलोला खंयची गार्डनां चमकलेलो मागीर तांणी येवन आमकां सोदीत आशिल्ली ताची मागीर घरकडेन येवन आमकां अम्मा आनी हांव दोग जाण मेळ्ळो बिस्टेत आशिल्ली बापरे कसं दिवस मजा येता आशिल्लो बट एक्चुअली स्कूल डेज आशिल्लो फूल रज आशिल्लें आनी फूल म्हळ्यार हॉलिडेज एग्जाम ना कशें ना खंय वचचें टायमपास करचें आनी येवचें फ्रेंड्सां वटू आनी पुरो दिवस खेळचें खाली मात्र जेवणा टायम घरकडे येवचें मागीर वापस वचचें मजा येता आशिल्ली सॉलिड मागीर पुरो जाण मागीर फ्रेंड्सांनी तोकून आपोवचें आशिल्लें रे हांव भिवन मागीर सांगता अशें राब रे डॅडी आसा राब चिक्के म्हळ्यार संडे पप्पा घरकड आसता आशिल्लो मागीर खंय वचचें दिन आशिल्लो बिस्टेच आशिल्लो अशी पुरो आसना दिवस म्हाका उडगास येता सुद्दां हांगा पळय हांगा गोलावाला आसा खेळलो मागीर थक्कून मागीर गोलावाला गार्डना भायर आसता आशिल्लो आमी गोला येवन खावचें आशिल्लें म्हळ्यार इतलो हून आशिल्लो तर चिक्की बॉडी थंड जावच्या खातीर हो कसन मेमरीज आसा जस्ट आतां घर कडेन येयलो हांगा बाब न्हिदला आतां आनी हांगा ही आराम करता बाबा लांबा न्हिदो ट्राय करतोस न्हीद येयनी आनी काही तो आतां कुरू करता ताका उठपाचो टायम जाला म्हळ्यार आतां न्हिदोवन ताका ऑलमोस्ट 2 hours वयर जेवचें जाल्यार आतां तागेलें फिडींग टायम जातलें तर बाब्बाक कसं ना हांगा आतां बेड्डार घाला तो लायक जुला आशिल्लो ताका आतां उठकर म्हळ्यार ताका आतां पिवो घालता ताजे खातीर ताका उठकारांनी जाल्यार तो न्हिदोनूच रबता म्हण ताका आतां जुला दुखून बेड्डार ट्रान्सफर केलें मागीर तागेलें तें स्वॉडल ओपन करका उगडा केल्यार मागीर चिकी उठा येतो हे गोंडूनू
हे मेघे चंदनू हे मेघे बाबू कोण आहे गुंडनू हे मेघे बाबू? चंदनू बाबू डॅडी आला उठा. चंदनू मेघे स्वीट हार्ट अयो पापा ये कशा तोंड गेले रे तू रडच्या येतो बे तू कथा अरे तू कसला रडतोस गोंडू तो गुगू. ये आपला टाइमपास चालस सॉरी गाईस चढ लाईट ना अंग चढ मला पुरा उजवाड करून भरला आता असं लाईट उजवाड कंद उजला. उजवाडने सॉरी पुरा कालोक देश मला रे कटन झाली गेला त्याची कधी मेघे चंदनू कितली मोगो आज संडे कितले मोगो. आज संडे को लाइक मोग करचा वही ना मम्मी सदैव करता डॅडी संडे करता. दाढी मारते संडे आज ते कळली तर का वही म्हणतो वही डॅडी. बार क्यू तसं क्यूती हो हो लंगोटी कर रे मेरा चंदू लंगोटी डालेंगे रे लंगोटी डाल रे मेरे को गंडो चंदूला में गंडू तो हो गेला आले गंडू तो गुड बॉय रे मेगा बाबू. सो आता तक फीड करून झाला आणि हांव चिके रेस्ट करता आणि पप्पा काव ड्युटी गेला आजी डॅडी ऑन ड्युटी. ओल्लो गंडू तो होय चंद बाबू ना गंडू तो बाबू गंडू तो हांव ताका सांगला ताका की हलय बोंडाई तो न्हू तो न्हिदत मागीर अशी नाकारणी जाल्यार मागीर तो न्हिदनाची अशी करता का अशी चंद गंडू मेघे गंडू चंद हांव ताका न्हीद करीत आशिल्लें ती गेला महिले आनी पडक कोण उकडलं उठयन तो गाडी बद्दल तुका म्हणना आता बरेच चॅप्टर असतं न्हिदना इतले वगी तू कसं लागलं 1-5 मिनिटं न्हिदत तो. नाही कसं झालं तुझ्या ताका लायक करून धरला ना थोड्या वेळ तो बैसलो तो लायक करून तुका आम्हाला आवाज ऐकल ना तुका पुरो दोन्ही पाय भायर काढतो. ताका बरोबर कळटा आणि ताका आवाज आता आयडेंटिफाय जातात ताका मागीर आम्हाला आवाज ताका बरोबर कळटा ताका मागीर टच कळटा आणि तिगेल आवाज कळटा बरोबर बरोबर ना तुम्ही दोघं वटू असतात ना पुरो टाइम असे 24 आवर्स हा. ताका कळच्या लागला. ते तर आता हाण फुल ट्राय केलं न्हिदनी आता पळय आपास ती पदमण बसला होय हांव तो केन्नाय येना हांव थंय नासता पुरो एक फावटी तो आमगेल कडेन आयल्या मागीर ते थोडे दिवस स्टार्टिंगाचे रडतालो ताजे मागीर तगडा रडता. अभ्यास जाताले तर हांव पळय तिका अम्मा ना वाळी आंबट केला क्या बाद आहे फुल वाळी एक नंबर बिकण घाल्यार आनीक लायक जाता. अरे तू खाय न्ही वे बिकण घाल्लेले वाळी आंबटान तो बिकण म्हणल्यार कळ्ळें तुका बरें कसं कितें सीड नवे हेजे जॅक फ्रूट असे पण हय ताका लायक करून बिकंड बॉयल करून तांदूळ घालचे होय वाळी ओटो कशी वाळी जेन्ना कुकरांत ताका शिजयतात ना त्या बिकंडय घालचे लायक करणं हाडी बस हांव कितें करून हाडचें पणस हाडल्यार मेळटा. चलो आता जेवया फटाफट. आम्ही जेवताली तो वापस उठला आणि म्हाका जेवच्या मेळ्ळा. जेवण आनी जालें आतां हांव घरा कडेन वता बाब न्हिदत आसा मागीर ताका न्हीद करत आसा आनी तिगेल्या अम्माक आतां जेवच्या बाकी आसा तिगेल्या अम्मान धरलाले येतोळ थंय आनी म्हाका वचून थोडें काम करचें आसा. आज दनपारचे दिवस बाबा लोटोची हांव स्पेंड करता आसा लायक जाता. संडे इज ओन्ली फॉर फॅमिली डे. थोडे ब्लॉग एडिट केले आनी आतां घंटी जाले पावस हांव लेखले की वचून दूध हाडूं दूध नासिल घरा कडेन सकाळ ताकून हाणी आशिल्ले तर वच्चा आतां तो दूध हाडया. तर म्हाका जी हें मेळ्ळें आमगेले ते दूदान आसरले ताका सकाळ गेल्यार मात्र मेळटा ते मागीर ते मेळना आतां हांव हून करता. हें पुरो दुदांत आसता कसन की विंगडाची एक टेस्ट आसा ते बिलकुल म्हाका लायक जेवणात हें हाडचें उण ताजे खातीर आमगेर फेवरेट तेंची हाडची केन्नाय. तर हांव हांगा तर रेडी जाला हांव थोडे भायर वता आसा एक फंक्शन अटेंड करचे खातीर आईची डिनर मागीर तेंची 9 जाली हांगाची. चलो वचा नाजाल्यार आनीक वेळ जातलो. तो हंग पळय ती या मनशाक एक पाटी हेगेल तोंड पळय ती तोंड दाखी जिगे तोंड दाखी हसू नका तूची तो तूची ये एक पूरा मेल्स नव्हे सेम मला डॅड्स टू जाल्ले डॅड्स. सॉरी गाईज तुमकां म्हणला होता सकाळी एक 5 मिनिटे म्हाका व्लॉग करू कंटिन्यू मेळना. आता हांव व्लॉग करू बशिल्ली हेगेलो टू तितले भितर म्हाका पप्पान परत रडचा लागलो सो ब्रेक घेतले सॉरी अगेन. सो हा तुमकां कसं सांगता कॉन्टेक्स्ट कसं शिकत आनी काय असतंच पळय आनी हे चालू आसा गेले कितें आसता सो तुमी आलोचन करता आसतना दाखयता तुमकां दाखयता सुले हे पळया मागीर आमी ताजेर येवया.
ते कसं करतोस बरं त्या रील हाकवळ्या तो कसं करतोस हांव सांगता चेडला लावसून हाडयत लायक कर नसता ती कापोणू म्हळ्यार तागेले जाल्लो मोमो केलता म्हळ्यार बेसिकली त्या रील कसं बनलेला करतो त्या कपाला ना की ती बायल मनीस पुरं काम करता चेडला डायपर चेंज करता दूध पिवयता न्हाणयता मालिश करता पुरा करता आणि तिकडे म्हणून पुरा तिकडे बहीण राबला सपोर्ट फुल सपोर्ट 100%. कसं करतो खाली हात तशी करून तशी ते आम्ही पूजन तू मम्मा करतात ना तशी तर त्या हांव हक्क भेटलेले की या तू ची म्हणून अशी दाखवते की अरे बापरे इतली काम करता कसं ना या काही याची ते नाही याची खाली क्वेश्चन घेऊन घेते शिवाय काम काही करणं म्हणता हसतास इथं की ताका रिलेट झाला ना पण त्या फळ नसतं सॉलिड रिलेशन म्हाका इतले रिलेटेबल झालं ना रिलेटेबल नाही म्हाका तागेलें एक्सप्रेशन कशी इतले इनोसंट जशी हो तवय म्हळ्यार ताका न्हाणयतस. सो अशीच ही आता पॅरेंटहूड जर्नीत असणं अशी झालं हांव कसले करता तू कशी करतू अरे हांव आतां शिकली तू हे शिकू का काल असनो रात्रीची अशी कशी बाबाक असनो एक हातान अशी धरचे करून हांव शिकतशिलो म्हळ्यार हांव अशी धरता हा हागे कसं करतोस हाण बाबा धरल्या मागीर काही करना आयकड तेकड काही पळयना ताका पळयता हांव म्हळ्यार अरे अशी केल्यार तू हिंगा कसं काम करूच ना तो म्हणटा म्हाका धरच्याका कळना हांव दोन्ही हात तेंगेच हांव कसं काम करचें या दोन्ही हातान अशी धरची मागीर हामाक बहीण करता ताका मात्ते कशी अशी धरता हांग मात्ते दवरचे हांग गांडी दवरची मागीर हाणे जर ताका धरल्यार हागेल मुखार एक मनशान तुका मागशी एक मनशान हाक बागील काण दिवं का बागील बरी कर दिवं का इथं हाणे दोन्ही हात एंगेज करून सोडला हांव कसं करचे ताजी कितें शिकतास कशून की आशिल्ले अशी कशी की असेल अरे अशी धरचे एक हातान तू अशी धरची एक हातान तू अशी अंग धरची एक हातान त्या म्हाका येना फुल हात धरला का पण आता म्हाका थोडे उश्यान तोसनो लायक कोणते प्रॅक्टिस करता उश्या वयरी घे करून दाखय. त्या म्हाका येना आता नाका कसं करी पळया ना अशी गय अरे यार कसं नाही कशी गय कोण जायना गय अशी कसं ती असत एक हातान बाबा अशीची कशीची? ते मागशीची हात अगत्य ना अशी गय अशी कोर न्हू ताका अशी धरचे आणि तो हात घालचे की अशी कसं नसो जल तू केल्ले हा एक काम करता हांव ह्या व्हरता घरा ह्या बाबा म्हणटी असं ना टेडी व्हरतोय होय ते अशी धरचे आता कस न्हू पण अशी पोटाक अशी काही तेची उलट दवरचे मागीर अशी करची वय मग त्या टमी टाइम दिवच्या ग हो अशी धरची तोंडाक नी रे गळ्याक वय अशी टमी टाइम दिवच्या ग अच्छा अशी आठ धरी आता लॅटरल लेफ्ट लॅटरल पोझिशन ओके ना जाल्यार टमी टाइम दिवच्या पळयत हांव प्रॅक्टिस करते पळय या वरिया घरकडे हे कसं बाबा म्हण की मेगेल टेडी तो मेगल डॅडी मेगेल टेडी आज मस्त शिकला हांव कशी बाबाक धरची करून ना सो पाय दुखून तुझी तरी पळय पड आता झालं आपण सुरू मम्मा मम्मा पळय अशी मम्मा झालं बट सुपर मजा आयली चलो आता मी व्हिडिओ एंड करता थी तुमको पूरा जाने का वीडियो पसंद आले तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा गाइस Don't forget to follow Konkani Couple. Bye guys. Good night. बाय